आमचो प्रॉब्लेम असलो गार्बेजीचो जो आमकां ते गार्बेजी पासून जो आमचो प्लांट आमकां पंचायत सायडीन इन्स्टॉल केला आनी ते लागून आमकां नियरेस्ट आमची प्रायमरी स्कूल आसा ताका आमकां वास येतालो ते त्रास जाता ते लागून आमी खंय तरी एक तोडगो घालपाक जाय त्या कारणान आमी हे मिटिंगेचे थ्रू म्हणजे सगळे कम्युनिटी थ्रू आमी अशें एक डिसायड केलें की कितें तरी हेचेर एक वाट काडची त्या प्रमाणे आमी आमकां एक 500 स्क्वेअर मीटर जागा जाय म्हणून आमी कोमोदार एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केला तशेंच आमचे PWDचे जे फर्मागुडी वाठारांचे 2 गोडाऊन आसा ते गोडाऊनूय आमी मागिल्लेले आसा ते प्रमाणे आमकां जी आमची गार्बेज जी हांगा आमी स्टोर करतात ती स्टोर आमी थंय करची आनी ती आमकां ते त्रास जाता जे सरावंडींग जे एरिया आसा रोडान ते पळय एरिया सायडीचे लोक आसा तांकांय खूब त्रास जाता त्या लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी हे खूब गार्बेजी वासा बसून सगळे लोक जावची न्हू एक दुसरे सगळ्यांनी खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेजीचो इनफॅक्ट हांवेनूच कंप्लेन केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेल्थान व्हिडिओन की आमच्या गार्बेजीचो हांगा बांदोड्या पंचायतीन मॅस जाला म्हणून म्हणजे सगळे MRF इतले भायर येवन पडलेले थंय गोरवां वताली वेट वेस्टाचे जे सगळे लिचन आसा ते व्हांवून सकयल येताले पावसान आनी हो रस्तो आमचो वयर मसणीन वता आमकां त्या घाणींतल्यान प्रेत वयर मसणीन व्हरचें पडटालें सायडीन बालवाडी आसा शाळा आसा तांकांय खूब त्रास जातालो वयल्या सायडीच्यान आमचो क्लब आसा त्या क्लबान भुरगे खेळटा त्यांचो बॉल थंय त्या कचऱ्यान पडटालो आनी थंय परत ते येवन कंप्लेन करताले आनी फाटल्यान लागून आतां गार्बेज कमिटीच्यो रेग्युलर मिटिंग्स जावपाक लागल्या गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्यो ही आमची दुसरी मिटींग आशिल्ली आनी आमी स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफिसराक आज मिटिंगेक आपयल्लो तसोच प्लॅन फाउंडेशन म्हणून आसा तांच्यांनी आमची बांदोड्या पंचायतीचो एक वार्ड घेतला आमी तांकांय मुद्दम आपयल्ले आनी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी मुद्दम आपयल्ले की आमी कशें हें सगळें टॅकल करपाक शकता ते खूब विचार जाले बरी लेंथी मिटींग जाली आनी थोडे पॉयंट्स काडले आमी एक स्टेप वायज काम करचें पडटलें अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट लोकांनी हितून सहभाग दिवपा जाय आनी दुसरे मेन प्रॉब्लेम येता तो गार्बेज मॅनेज करता आसतना जो फंड्साचो पयशे पंचायती कडेन स्वताचे पयशे प्रिंट करपाचें मशीन कांय ना टॅक्स जो येता त्या टॅक्सांतल्यान पंचायत चलप आसता लोकांनी समजून घेवपा जाय तांचेर जर टॅक्स लायता जाल्यार तांचे बदला पंचायत कितें तांकां सर्विसीस दितले आनी त्या खातीर एक डिसिजन अशेंय घेतला की गार्बेज टॅक्स आतां लावचो म्हणून